फातर्पा शांतादुर्गा फातर्पेकर देवीची वार्षिक जत्रोत्सव 19 डिसेंबर 2017 ते 22 डिसेंबर 2017 असं 4 दिवसांचो धार्मिक तसंच एंटरटेनमेंट कार्यक्रम आसतलो जो मोठ्या भक्तीन साजरो केलो जाता। शांतादुर्गा फातर्पेकरीण हे दैवत गोव्यांतील एक प्रसिद्ध दैवतांपैकी अग्रस्थानी असलेले दैवत आसा। हे दैवत जागृत असून भक्ताच्या हाकेला त्रवत पावणारी देवी आहे। तसेच गोव्यात तसेच गोंया भायर ह्या देवीचे लाखो संख्याने भक्तगण आसात। देवीच्या प्रमुख उत्सवाक सर्व भक्तगण मोठ्या संख्येने उपस्थित रावतात। तसेच देवीला ओटी नारळ पड तसेच अर्पण करतात। आम्ही या वर्षात 2017-18 या वर्षात जवळजवळ अंदाजे 30 लाख रुपये खर्च करून चांदीची प्रभावळ बसयल्ली आहा देवीचे। तसेच जो फ्रेम आहा लाकडाची दाराची फ्रेम दोरवण म्हणटा तेकाय बी चांदी बसयल्ल्या, तेका जवळजवळ आमकां 30 लाख सुमार खर्च येयल्लो आसा। मुखार दाराकी चांदी मारपाची असो विचार आहा आनी हे सगळे आमी जे भक्तगण ह्या देवळा कडेन येता तेंचे ताकती प्रमाणे जो कोण पळय दितात तेजेरूच करता आमी। दुसरें सप्तकोटेश्वर देवूळ जें आहा आमचें हें गोंयांत दुसरें देवूळ आसतलें जें पूर्णपणे पाशाणी फातराचें आसतलें। सो ह्या देवळाचें जवळ 75% काम जाल्लें आसा। एक 25% काम उरलां तें फास्टूय बी करपाक मेळना कित्याक कोरीव काम आसल्यान फास्ट करपाक मेळना, लिमिटेड काम करचें पडटा। सो ऑलमोस्ट 75% जाल्लें आतां 20-25% जें आसा एक वर्साक किंवा 1-2 वर्सांक कंप्लीट जातलें। आनी गोंयांत हें असलें दुसरें देवूळ आसतलें तें पूर्णपणे पाशाणी फातराचें आसतलें। ह्या देवळाक जवळ आमी 4-4.5 लाख 4.5 कोटी खर्च केल्ले आहा। तेका आनी एक अरावंड 1.5 ते 2 कोटीची गरज आसा। सो हें देवूळ सुद्दां आमी जे भक्तगण येतात ते डोनेशन दितात तेजेरूच बांदता। बाकी ते देवाची तशी कांय खास अशें आमकां उत्पन्न कांय ना, ते लोक कितें डोनेशन दितात तेजेरूच करता आमी। सो ह्या देवीचे भक्त गोंयांत तशें नेबरींग स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट म्हणपा जाता कारवार, सावंतवाडी, बेळगांव, इवन बॉम्बे आसा त्या लोकां कडेन आमकां डोनेशन मेळटा। आनी म्हाजी आतां सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट बी आहा की थोडेंशें काम उरलां जर लोकांनी हातभार लायत तें बेगिनाचे बेगीन सोंपतलें आनी देवूळ लोकांच्या दर्शनाक रेडी जातलें।